नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. हांव खुशाल कुबळकार म्हणून सांगते गौरांग प्रभू मणकणेकार. तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो सगळ्यो आमच्यो साश्टींतल्यो आनी दक्षिण गोंयांतल्यो आनीक दक्षिण गोंयांतल्यो खबऱ्यो. आज एक हे जाला की परत राजकारणा कडल्यान आमी येवया. आज एक सगळ्याकाय मोठी घटना म्हणजे ती जे दिल्लीच्या आमचे एक्सायज स्कॅमाचो जो तपास करता ते ईडीन आज अमित पालेकर आनीक भंडारी समाजाचे आनीक 3 जाण लिडरांक चौकशे खातीर आपयले. आनी तातूंतल्यान आनीक आतां एक नवो तयार जाला की भंडारी समाजाच्या नेतृत्वाक काबार करपाक लागून चलयिल्ले पद्दतशीर प्रमाण कारस्थान असो एक आरोप जावपाक लागला. आनी आज गिरीशानय डायरेक्ट केन्ना तरी आसतना इनडायरेक्ट हे केला. तो गिरीशा कडेन तूं उलयतालो आज. कारण विचारले तुका तुजी प्रतिक्रिया कितें ईडी समज केलो अमित पालेकार जावं बाकीचे लिडर रामराव वाघ आनी ताणें डायरेक्ट सांगलें की बीजेपी गव्हर्नमेंट ह्यो ज्यो एजन्सीज आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट ताका घेवन भंडारी समाजाक काबार करपाक सोदता. बहुजन समाजाक कंप्लीट काबार करपाक सोदता. त्याच बरोबर ताणी तुमी जर पयलीं म्हणटा ताणें हाका आरोप केला एसटी बी ताणें कितें तितून म्हणून फटयलें. हो स्टेटमेंट ताणें सारको राजकारणाचें जेन्ना राजकारण तेंचेर पावलो ते हाजेर आयला म्हणजे ताणें परत ताका ट्राय केला तें हें करपाक की एसटीक ताणें फटयलें बीजेपी रिजर्वेशन दिता म्हणून सांगलें आनी लास्टाक कांयच ना अशें म्हणटा. त्याच बरोबर हे जे लिडरां भितर घाल्यात तांकां लागून म्हणटा भंडारी समाजाक सगळ्याक प्रेशर करून कित्याक बीजेपीक म्हणटा पळोवन आयल्या की भंडारी समाजाक तांचे बरोबर ना एक नाचपाक शकता अशें भंय दिसता म्हणून पयलींच तांकां हें केलां अशें एक टार्गेट. आनी हें जर पळयलें न्ही सगळे आतां जे समज केले ते तूं रामराव वाघ अमित पालेकार ताजे मागीर दत्तप्रसाद आनी अशोक नायक. आतां हातूंतले हे 2 जाण अमित पालेकर आनी रामराव वाघ म्हण तूं पूण दत्तप्रसाद तसो बीजेपी लागीं आशिल्लो आनी तो उत्पलाक सपोर्ट करूं बीजेपीक लागीं. पयलीं हांतून कित्याक केलां आहा तर हे खूब मुखाल्ली ना ताका लागूनच आज हाणें आमच्या गिरीशान एक हे केलां की तो म्हणटा कितें एक बहुजन समाजाचें जें नेतृत्व आसा ताका खच्चीकरण करपाचें ताका काबार करपाचो हो जाणून बुजून केल्लो एक प्रयत्न ताणें आरोप केलो. सो ताणें आनीकय हें केलें की तो म्हणटा की आपल्याक काँग्रेसीची तिकेट मेळची न्ही म्हणून बीजेपीतल्यान चालू आसा काम चालू आसा. बीजेपी ताजें म्हणप अशें आशिल्लें एक तिरान ताणें 2 पक्ष मारपा. एक तर तागे काँग्रेसीचे कोण ताजे बरोबर ऑपोजीट पार्टी आसा तांकां हें केलें त्या हातूंतल्यान बीजेपीचेर हें करून आनी दुसरे सायडीच्यान बीजेपी ताचें म्हणणें कितें आसा बीजेपी फाटली 1 वर्स जालें म्हणटा आपल्याक टार्गेट करतात. आपल्याक कांय टीम अशी केल्या बीजेपीन आनी आपल्याचेर व्हिडिओ करप जावं कोण आरोप करप आनी गिरीशाक कितें आपली इमेज वायट अशी दाखोवपाचें अशें गिरीशान म्हणलें आसता. आनी दुसरें म्हणटा आपल्याक तिकेट मेळपा लागून बीजेपी ट्राय करता बेस्ट ट्राय करता ना मेळपाक लागून. आतां हें मातशें कॉमिकशें दिसलें म्हाका तागेलें स्टेटमेंट पळोवपाक गेल्यार बीजेपी तुगे पार्टी कशी करतली ट्राय तुगे पार्टीन तागे कितें आसपाक पडलें एक तशें ना. होच आरोप पयलीं आनीकल एल्विसान की कांय जाण बीजेपीक बसून आजी स्क्रिप्ट पळयतात काँग्रेसीची स्क्रिप्ट अशी बीजेपीतल्यान येता आनी हे वाचतात म्हणून फकत हो आरोप एल्विसान केल्लो. अशें दिसता की हांचे स्टेट युनिट जो आसा तो तांचे कडेन भितरल्यान मेळून आसतलो अशें तर तांचेर एक बाण मारला हाणें तो दुसरे सायडीच्यान तांचेर बाण मारला. पूण हे जर समज जर पळयलें जाल्यार हो आतां जो ईडीचो समन्स आसा ते पळयतले हो आतां एक वेगळे ट्रॅकाचेर हो विशय वतलो आसता दिसता म्हाका. आनी ताका चड करून हो ताका जर हे जर भंडारी जर एंगल लागले जाल्यार ते सद्याक आमचे इलेक्शनाचो वारें आसा त्या वेळार हाजो परिणाम कितें जावपाक शकता ना. तशें तूं सांगता जर खरेंच ते वारें आनी ते लोकांनी जर सिरियसली घेतलें जाल्यार हाजो परिणाम विपरीत जाता जो बीजेपीचे अगेन्स्ट वचपाक शकता. पूण तांची म्हणणें कितें आसा गिरीशान ते वतात आमचे ऑलरेडी गेल्ले आसा म्हणटा अगेन्स्ट आमचे म्हणजे आतां आमी वयर सरतात ताका लागून आमकां सामकें मुळासकट ना करप प्रेशराक घालून तुवें दामून दवरप म्हाका तें म्हणटा. आनी ताणें आनीकय हें केलां की मडगांवां म्हणजे सावथ गोंयांत जे सारस्वत हाका उमेदवार केला बीजेपीन
हाजे फाटल्यान त्याच कारस्थानाचो एक भाग म्हणटा तो. हय तांणी कशें म्हणलें आसा की हांगा तूं पळय म्हणटो की तुमी कित्याक दिला तातूंत भितर एक हें आसा की नॉट गोवा तांणी दिल्या. पूण तातूंत सगळे प्रत्येक दिवपाक जाय तूं दोनी कडेन भंडारी भंडारी कशें कशें तो भंडारी अशें म्हणना बहुजन समाज म्हणटा. बहुजन समाज जालो तरी पळय पूण प्रत्येक कडेन कशें दितलो तें तुज्यान तें जायना. तुमी तुमगेलें डिक्लेअर करा तातूंत भितर तूं गिरीशान आपले पार्टीचे डिक्लेअर करची तुमी दिया ना तेच आमी हें म्हणटाले की आनी इतलो ते बीजेपीच नांवान बोवाळ घातले बीजेपीन ना बीजेपीन कितें आमचे दोन झगडांनी बीजेपीच्यान कांय जायना बीजेपीन सगळ्याक वाज हाडलो अशें म्हणटाले. आतां बीजेपीन आपल्याला हे केलें आतां काँग्रेसीची तेच ताका विचारलें तुजे पार्टीचो बाबा कितें जालां जायना कित्याक तो जाल्यार ताजो उत्तर बरो आनी हाज्याक कमीच आशिल्लो. ना इलेक्शनाचो नंतर आमची कॅन्डिडेट फायनल जावपाचो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आसा. आतां स्टार्ट जाला कळ्ळें तुका तो कितले दीस बंद जावपाक जेन्ना बंद जावपाक जाय मागीर स्टार्ट जाला प्रोसेस स्टार्ट जाला आनी प्रचार केन्ना करतले काय आमचो प्रचार जाला भितरल्यान ते प्रचार करतात कसो करतात म्हाका खबर ना. तांकां जेन्नाय प्रश्न केलो न्ही अशें मेंबरशीप कितें आमचें काम म्हणटा भितरल्यान आसता. आतां खंयचे भितरल्यान आनी कशें आसता तें हांगेर ती मतांय भितरूच उरत म्हणून मतां भितर उरल्यार जालें न्ही हांगे सारकें भितरल्यान म्हणटा सांगपूच आसता न्ही. तोय म्हणटा मागीर विद्यार्थी तेच म्हणटा की आमचे ऑलरेडी सगळ्याक पावल्या म्हणटा आमी पूण दिसती म्हाका पडना कॅन्डिडेट कोण आतां ते लास्ट म्हणपा उरले की आमी कॅन्डिडेटनी आमी हात म्हणटा ते तरी म्हणपाक क्लियर करपाक जाय आमचे बाबा आमी कॅन्डिडेट ना आमचो हात पयलींचो हात तो हात म्हण तशें तुमी ते तरी म्हणा तेय म्हणटा ते. सो आतां सगळ्या सवाल बीजेपीनूच उठयले अशें न्ही आतां काँग्रेसूय बी उठयता ना आनी काँग्रेसीची ती परंपरा न्ही ती इतलो लेट केन्ना जावंक ना. बीजेपीनी लेट जाला आनी आतां फाटले जर 2012 इलेक्शन पळयलें सांग फातोड्ड्याक विजय 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 आशिल्लो पळय टिकेट काँग्रेसीची ना विधानसभेक म्हणा पूण तांकां संवय तशी ती विजय विजय आशिल्लो लास्ट टायमाक विजयाक टिकेट ना गेली कळ्ळें तुका असली हें आसा. आनी एक तुका एग्जांपल सांगता 2017च्या इलेक्शनाक फातोड्डेच्यान कॅन्डिडेट घडटा कॅन्डिडेट आज घडटा फाल्यां घडटा आज घडटा फाल्यां लास्ट दिसाक सारकी नॉमिनेशन काबार जावपा टायमार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घाला म्हणजे हें अशी तांची परंपरा ती परंपरा आपल्याली चालू दवरतली. आनी एक आतां आमी मातशी गंभीर कळ्ळें कालचो खुनाची आनी गजाल तिजो सगळें जर पळयलें जाल्यार इट लुक्स लायक अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर म्हणटा तसो तो सामको हे मर्डर करपाक लागून फाटले 6 म्हयने तयार चालू आशिल्ली. जाणें मर्डर केला ताका काल धरलो सुरज मुगेरी म्हणटा ताका आज 9 दिसाची हे मेळ्ळ्या रिमांड मेळ्ळ्या. हो शेनवार दिसा तांच्या घरा कडेन धाडिल्लो आनीक रातभर रावन ताका तो मेला ताका सोरो पिवून ताका रातचो मान उडयलो आनी इतलें आसून बरोबर पळोवन गेले बरोबर केन्ना फातोडेचेर. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार हे जर थंड तकलेन केल्ले शिवाय अशें खून जावपाक शकना. ना हो खून केल्लो सामको वेल प्लॅन खून जाल्लो. आतां ताजी स्टोरी कितें जाल्यार ही जी बायल आसा वैष्णवी आनी वैभवी आनी हो सुरज ही 2 जाणां स्कुला आसतना साकून तांचे फ्रेंडशीप आशिल्ली. फ्रेंडशीप आशिल्ली सुरजाची जात तेजी हाका मातशी कमी आशिल्ली कारण ताच्या घरा कडेन विरोध आशिल्लो. सो तिका लग्न करून हाडली आनी ती गोंयां आयली. मागीर तिका ते मुखार पावतकीर ते इंस्टाग्रामाचेर तुजो काय फेसबुकाचेर खंय तो मेळ्ळो मेळटकीर हांची परती हें जालें आनी ती जेन्ना जेन्ना बेळगांव वताली भुरगे आवयगेर तेन्ना ती सुरजाक मेळटाली आनी ती सामकी कॉन्टेक्ट आशिल्ली. त्याच भायर सुरजाली बायल जी आसा ती मोनी त्या कारणान तोय हें नाशिल्लो हॅप्पी नाशिल्लो आनी ही अनहॅप्पी नाशिल्ली आनी ताणें तें अशें हें करून करून प्लॅन केलो आनी प्लॅन करून सुरज 1-2 दीस म्हाका दिसता तो आयलो हांगा रावला बिवला गोंयांत सारको बरो ताणें तें करून तो त्या दिसा वचून तागेर रावलो. ताचे कडेन फ्रेंडशीप मारली ताणें विश्वनाथा कडेन फ्रेंडशीप मारून तांचे सोरो हे सगळें घेवन गेलो जेवण बिवण थंय दिवले बिवले ताका भरपूर सोरो घालो ताणें आनी विश्वनाथ त्या हातूंत मातसो चड मारले कारणान तो न्हिदलो जेवण न्हिदतकीर आनी हे सगळें कांड मागीर हें जालीक लायलें खोरें काडून मारलो ताका बरो हेवी खोरें अशें म्हणून खोरें पूण हेवी मटेरियल ताजेर तकलेर मारून 2-3 ना ताजी मर्डर जालो. ताचे नंतर ते दाग बिग सारके पड्डो लावन म्हणजे कोणाकूय डावट घेवचो न्ही अशें हें करून म्हणून ते सकाळची तागेरीच एक्टिवा घेवन
म्हणजे तागेली एक्टिवा घेऊन गेलो की काय ना कोण असतो काय कळना तागेली एक्टिवा घेऊन हे पळून गेले. काल ताका मागीर बेळगांव वचून पुलिसाची जेन्ना 4 टीमी गेल्यो त्या 4 टीमी वेगवेगळे कडेन गेल्यो. बेळगांव तो सापडलो ट्रॅक करून ताका सापडलो आनी नंतर ते रात्री 12 सुमार ते आमी घेवन आयले. हातूंतले आनी एक हे म्हणटा ते जर हो जर फोन जर उघडकीक आयला ते फकत ओन्ली ते CCTV कॅमेराचेर दिसले बरोबर म्हणून नाजाल्यार अदरवायज एखादी खून कोणी केला आनी हे केला ते अशें जावपाक येता आशिल्लें. हातूंतल्यान एक हे म्हणटा ते आतां प्रत्येक कडेन अशें CCTV लावप हे आतां सामकें गरजेचें. घरा सायडीच्यान म्हणजे घराच्या चौकटीक थंय CCTV लावप हे खूब हेल्पाक जावपाक शकता. ते CCTV सारके आसपाक जाय न्ही बेश्टे लायले आतां जर चलत ना ताजो मेंटेनन्स जावपाक जाय. अशें खूब कडेन जाल्लें आसा CCTV आसा पूण ताका CCTV चलना. हे ते जनरल हातूंत सार्वजनीक हांव सार्वजनीक घरांतले सुद्दां हातूंत सारकें आनी ताजें मातशें कितें तूं तो सारको टायम टू टायम डेट वीट सगळी सारकी तुवें सेट करून दवरलें खूब फायद्या पडटा. हो एक CCTV हो ताका कळना थंय CCTV आसता फाटल्यान आनी आसना. हो जो सकयल मेन आसा हो CCTV तो वता दिसता तो ताका कळना तो CCTV आसता. मुखार तांचे CCTV हांव खबर तो त्या खातीर तो मुखारल्यान गेलो ना घरा फाटल्यातल्यान गेलो पूण तो वतना हे CCTV कॅप्चर करता. इतल्याक लागून तो खून करता. सो निमाणे अशें म्हणटात की खून म्हणटा कोणाक वचना खून म्हणटा उघडकीक आयले बघा रावना. सो ह्या हातूंत हे तत्व परत हे जालें CCTVच्या हाका लागून जावं कित्याक जावं तो खून उघडकीक आयलो. दुसरें म्हणटा ते पुलिसांनी एक बरें काम केलें की फास्ट एक्शन घेवन दोगांयकय अरेस्ट केली. आतां फुडें हे हाजें कितें जातलें तें पळोवचें पडटलें पूण एक की असले जर प्रकार थांबोवपाक जाय जाल्यार पुलिसांनी सतर्क रावचें पडटलें नागरिकांनी सतर्क रावचें पडटलें आनी अशे सर्वेलन्साचे जे कितें आसात ते उपाय आमकां आतां घेतले बगत पर्याय ना हे आतां आमी जाणून घेवचें. ह्या तारखेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयता गोमंतक TV.